केरी टू खेड्या म्हणटा तो रस्तो जो पावस पडटा त्या हितूर हो पूल कोसळून गेल्लो आसा. 18 जुलयाक देमायच पडपी पावसान केरी आमरखणीचो हो पूल कोसळिल्लो. ताच्या उपरांत 32 सुमार घरांक फोंड्या येतलो जाल्यार 8 किलोमीटर भोवाडो काडून येवचे पडटाले. ताच्या उपरांत 29 सप्टेंबराक पुलाचें काम बेगीन करचें म्हूण थळावे रस्त्यार आयिल्ले. जुलयांत हें जाल्लो कोसळ्ळो अशें थोडोसो अर्द मोडलेलो आनी अर्द उरलेलो म्हणून तितून टू व्हिलर वयताली. आमी गरज करून कशें तरी मागीर जेन्ना काम सुरू जालें की ना तेन्ना आमी सावयरीच्यान वयचें पडटालें. म्हणजे जवळ जवळ 8-10 किलोमिटर आमकां तशें वयचें पडटालें, फोंड्या वयचें पडटालें. आनी चडांत चड पावसाक लागून मातसो कामाक लेट जालो आनी कांय जालें ना. तरी आसतना आमचे पंच, सरपंच, आमदार, मंत्री हेंच्यांनी खटपट करून ते एकदांचें बेगीन तितलें जाता तितलें बेगीन करपाचें काम केलें आनी आयज तें जालें. आनी तें उदका लागून तें फावंडेशन घालपाक मेळना. असल्या कारणान तेका लागून तें बेगीन तळें सुकतकर रोखडेंच तेणी हात घालता आनी मे पर्यंत तरी पावसा पयलीं हें डांबरीकरण हें जावचें अशें म्हाका दिसता. अत्यंत म्हत्वाची ती, कित्याक इश्कोला वयता तीं भुरगीं कशे परिस्थिती वयताले तांकां 8-8 किलोमिटर 10-10 किलोमिटर त्या वटेच्या सावयरेच्यान हाडून स्कुला केरी पावची पडटालीं अशें. आनी हांवें पयलीं व्हाळाचें उदक येतालें पण तेणी फळी घालून आमकां हे परांज केल्ली पूण मागीर तळें बांदतकीर तें उरलें तें सगळें. हांगासर 31 घरां आहा आमरखाण्या. मागीर तेजे नंतर वेलका सुरू जाली सावयरे पंचायत लागली. केरी आनी आमरखणी जो जुलयान जो पावस पडलो आनी त्या पावसान अत्यंत म्हत्वाचो साको जो जवळ जवळ 30 घरां हांगासर लोक रावता आनी हो गरजेचो साको सगळो कोसळून गेल्लो. आनी जवळ जवळ पावसान हेजें काम करपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसलें कारण हो साको बांदतलो जाल्यार ताका सकयल देंवोन तो फावंडेशन घालपाकूय त्रास आसले. आनी त्याच वेळार हांगासर एक तळें लोकांक हें बांदून काडचें पडटा आनी मोठी समस्या आसली लोकांची की तळें बांदच्या पयलीं हो साको जावचो म्हणून तुमी पयलें आसलें गाडयो यो वच करपाक लागले. तेंची गरज आसा ती भागलेली आसा. त्या डिजान तळें बांदून काडलेलें आसा. आमरखणीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.